Dayakonu biravia. Sentosa berullasan, Sumya tuji sumut raya, Belita katya kaisan, Derya tu kabitaitan, Pumistanan amta lumir cekilan. Ukara kerga pataitan, tuji daya amce dewa mun mata, uterai ku ketrika, kini tu jami bagita, sentosa berullasan, Sumya tuje sumuraya, Belita katya karsan, Dunia tu kabedita. मोगाच्यानो आयच्या मिसाचो प्रधान आसात तशेंच आमच्या कोवेंताचो वडील बाप चार्ल्स सेरावो आयच्या दिसा ताजो जल्माचो दीस आचरण करता आनी आयच्या ह्या मिसाच्या वेळार आमी प्रत्येक जावन बाप चार्ल्स सेरावो खातीर मागया देवाचे विस्तार आशिर्वादा ताजे थंय पडो बरी भलायकी आनी संतोष ताजो जावं दी म्हणून आयच्या ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. जेजू बाळकाक मान करूंक हांगासर जमलेल्या म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयच्या वचपांत जेजू आमकां आपणे दिता आमच्या निमाण्या जडेक तयाराय जावंक. ती तयाराय होवन आसा कसो आमचो संबंध आमी देवा कडेन दवरून घेता, वाडयता, घट करता आनी तशेंच कसो आमचो संबंध आमच्या कुटुंबाच्या संद्या कडेन आमच्या पेल्या कडेन आमी दवरून घेता हाचेर जावन आसा आमची जडती. तर जर तर आमच्या जिवितांत आमच्या स्वार्थपणान आमी हो संबंध सांडला या त्या संबंधा वरवीं आमी दुसऱ्यांच्या जिवितांत कस चडल्यात जाल्यार ताची आमी दूख धरया. देवा कडचें बोगसाणें मागून आमची मनां काळजां नितळ करून ह्या मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. हांव पातकी सोप देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्या उसा संता मनान चिंतून तोंडां उसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या बसून बगेवन सदां संकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां भाव भयणीनो आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनाती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्प देदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. Amen. Sumia kakut, Sumia kakut, Krista kakut, Krista kakut.
प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडून केल्याय देखून आमी तुका दिन वाजता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दादोशी जावंक आनी सरकार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमयां तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पावलून तेसलोनिकांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. बाबा भयणीनो, सर आमच्या कश्ट आनी अनवरांनी तुमच्या भावार्था विशयान चिंतून आमकां जायती बुजवण मेळटा. कित्याक सोम्या थंय तुमी तीव्र रावल्यार आमकां जीव भरतलो. तुमकां पळोवन देवा हुजीर आमी बगता ते सर दादोसकाये पासून तुमच्या विशयान आमी देवाक कशीं अर्गां दिवयेत. परत्यान तुमचें तोंड पळोवंक आनी तुमच्या भावार्थाक कांय उणें आसा जाल्यार तें भरती करून दिवंक देव आमकां फावो करूं म्हणून दीस रात आनीकय चड उर्बेन आमी ताचे लागीं मागता. देवान आमच्या बापानस आनी जेजून आमच्या सोम्यान आमकां तुमचे सरशी येवंक वाट केल्यार पुरो. जशें तुमचे थंय आमचो मोग बरोवन ओमतता तसोच तुमचोय मोग एकामेका थंय आनी सोमेस्ता थंय बरोवन ओमतसर सोमिस्त वाडो. आमचो सोमी जेजू क्रिस्त सोमेस्त आपल्या भक्तां थंय प्रत्यक्ष जातना देवा आमच्या बापा समोर तुमी नितळ आनी निश्कळंक जावन उबी रावच्याक तसो तुमची काळजां तीर करूं. देवाचें उतर हें देवाचे उपकार. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस पुरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस पुरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. मनशानो पाटी वसा अशी फरमान दिव मनशांक तूं परत्यान मातयेक पाटी व्हरताय. 1000 वर्सां तुजी दृश्टीन येवन गेल्ल्या कालच्या दिसावा रातीच्या एका फारा सारकी. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस पुरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. आमचे दीस मोटवे म्हूण आमकां विसरूंक दिनाका. तेदवा आमच्या काळजां मेळटेली जणवाय. सर्वेस बरा बदल तुजी मन केदोळ पर्यान रागान रावताय. तुझ्या साकराची तुका बिरमोती सू. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस पुरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या. तुझ्या मोगान आमकां बर सर्वेस पुरा आनी आमी आनंदान भरतेल्या.
pura cuice, service 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 pura cuice. Sumis persano nawada sumyam serlokano berkadia dewa. Sumis persano nawada sumyam serlokano berkadia dewa. Service pura cuice, service pura cuice, service pura cuice, service pura cuice. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो माते वाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुम्ही जागृत रावा, खंयच्या दिसा तुमचो धनी येतलो ते तुम्ही नेनांत. उडास दवरा, सोर अमक्याच वेळार येतलो म्हण घरचो धनी जण आसलो जाल्यार तो खंडीत जागो रावतो आनी आपलें घर पोर्ण नागोवंक तो सोडतो ना. देखून तुमी आयते रावा, तुमी चिंतनांतले घडये मनशा पोत येतलो. तर धनयान आपल्या हेर साकरांची मेल काबाबदारी घेवंक आनी तांकां वेळा वेळार तांची पोड मेजून दिवंक नाम येरलेलो पातयेनेचो आनी बुदवंत साकर म्हळ्यार कोण तो? आपलो धनी घरा पाटी वेताना आपलें काम करन आसा तो साकर बागीस सयत. सतत हांव तुमकां सांगता, आपल्या सगळ्या आस्त बदकाची खबरदारी तो ताचेर सोडटलो, पूण जर तो एक नसती साकर जायत आनी म्हजो धनी पाटी येवंक आनीकी वेळ आसा म्हणून चिंतो आपल्या सांगात्या साकरांक कुस्तीत आनी बेगद्या सांगाता गम्मत मारीत, तर त्या साकराचो धनी तो ताची वाट पळोवन नातल्ल्या दिसा आनी ताणें चिंतनांतले घडये येतलो आनी ताका भायर घालतलो आनी पातक्यान थंय ताका लोटतलो. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. देवाचें उतर ये. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी जेजूच्या दोन बोटां विशींत नियाळ करता. पुना जिवन जाल्लो जेजू आपल्या आपोस्तलांक मेळ्ळो आनी तो म्हणालो, हांव पाटी म्हज्या बापा सशीन येता आनी थोड्या तेंपान हांव परतून तुमचे सशीन येतलो आनी ताच्या पयलें म्हज्या स्पिरिताक तुमचे थंय धाडटलो आनी तो स्पिरीत तुमकां म्हज्या शिकवणे प्रमाणे जिवंक आनी म्हजें मिसांव करूंक तो तुमकां घटाय आनी बोळ दितलो म्हणून अशें सांगलो जेजू. 40 दिसां उपरांत ओलीव दोंगरार तो सर्गार सोडून मेता आसतना ताणें 2 बोटां दाखयलीं आनी आपोस्तलांनी आनी ताच्या शिसांनी चिंतलें, वो 2 दिसांनी पाटी येता म्हणून. 2 दीस जाले, 2 हप्त्यांनी येता, 2 हप्ते काबार जाले, ताच्या उपरांत 2 म्हयन्यांनी येता, 2 म्हयने काबार जाले, 2 वर्सां काबार जालीं, 20 वर्सां काबार जालीं, 2000 वर्सां काबार जालीं. 2000 वर्सां पयलें आमी सकड जिवंत आशिल्ल्या कितें घडलें म्हण तुमकां कळीत आसूं पुरो. जायत्या जाणांनी चिंतलें 2000 वर्सां सुरू जातानाच संवसार आखेर जाता आनी थोडे
धरणी पनार एक व्हडले मांटे कोडून थंयसर ते लिपोवन रावले आनी थोडे मागण्यांनी तांचे जिवीत खुरसून त्या गडयेक तयार आशिल्ले आनी थोडे ताच्या कुटुंबाच्या सकट सान्यांक सांगाता आपोवन एक जेवण केलें मागणें केलें आनी ह्या गडयेक ते तयार जावन आशिल्ले अशी विविध तरांची तयारी विविध लोकांनी केली संवसार आखेर जालो गी ना तर केदाळा संवसार आखेर जाता खंडीत जावन आखेर जावन संवसार म्हाका म्हजें जिवीत ह्या संवसारान जावन नाश जाताना म्हळ्यार हांव मरता आसतना आनी तुका केदाळा तूं मरता आसतना हो संवसार आखेर जाता तर केदाळा संवसार आखेर जाता त्या विशयांत आमी नियाळ करची खंत करची गरज ना कित्याक हर एका मनशाक ह्या संवसारांत जल्म घेतिल्ल्या हर एका मनशाक मरण आसा तें केदाळा म्हणलें कळीत ना देखून जेजू आयच्या वांजेलांत आमकां सांगता त्या मरणाक त्या गडयेक आमी हर एका दिसा हर एका गडये आमी तयार आसा जाय आनी ही तयारी कशी करची म्हणून आयच्या वांजेलांत 4 धाकट्या ल्हानशा ओपारी मारपाक जेजू आमकां शिकोवन दिता पयली ओपार जावन आसा गरसो येजमानी आनीक सोर जर तर गरच्या येजमान्याक केदाळा सोर रिकता म्हणून कळीत आसलें जाल्यार कितें करता तो खंडीत जावन सकट तरांची तयारी तो करता बागलां जनेलां ताची बिकां आनी हर एका तराची बद्रती तो करनासतो आसलो पूण सोर केदाळ येता म्हणून कळत ना तर आसलें पुरा तो व्हरून येता तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत आमकां मौन केदाळ येता म्हणून आमकां कळीत ना ह्याच फाटल्या दिसांनी आमी पळयल्लें या आयकल्लें खंडीत जावन आसा एकलो बाजाराक वेता अंगडी वेता सामान हाडटा घरा वेता बसता च्या पियेता थंयच मौन पावता आनी एकलो जेवणाच्या सालांत जेवणाक कुटुंबा सांगता जेवता जेवण जाल्या उपरांत न्हिदोंक येता न्हिदेंतच मौन पावता आनी थोडे भायर पयनाक वेतात चिंतनांतल्या घडये एक्सिडेंट जाता त्या घडये तो मौन पावता तेदा केदाळा ते मौन येता म्हणून आमी नेनाव देखून जेजू सांगता हर एका घडये तुवें तयार आसा जाय त्या येण्याक त्या आपोवण्याक आनी दुसरी ओपार जावन आसा धनी आनी साकोर धनी आपल्या आसबदीक सगळें आनी सगळें आडळतें ताच्या साकराक सोडून दिता आनी तें सांबाळून तो म्हणटा आनी कितें करता वो साकोर तो आनी साकरान कितें करी जाय आसलें तें सगळें तो करता जबाबदारेन लोकां कामागारांची पोड तो दिता घरचें सांबाळता हर एक बदळती तो पळयता हर एका संगतीने कितें ताचो धनी आश येता आनी करता की तें तोच करता आपणाचेंच घर म्हणलें बरी मोगाच्या भाव भयणीनो कशें ह्या धनयान सगळें आडळतें ह्या साकराचेर सोडलें गे तशेंच देव आमकां जल्म दितना थोडी जबाबदारी आमकां दिता आमच्या आमच्या बेसाची जबाबदारी काजारी मनशांनी तुमी तुमच्या कुटुंबाची जबाबदारी भुरग्यांची जबाबदारी आनी तशेंच तुमच्या शेजारची ह्या समाजाची जबाबदारी तुमकां आसा तशेंच म्हाका ह्या जाग जावन ह्या जागपणाची जबाबदारी आसा देव कितें आशेता आमी हर एकल्यांनी तांची जबाबदारी जर तर आमी करता तर आमी देवाच्या मोगाचे देवाक पसंत जाल्ले मनीस जावन आसा आनी ताचे उपरांत येतात 2 धाकटे ओपारी एक नितीवंत साकोर आनी एक खोटो साकोर नितीवंत साकराक कितें जाता ताका शाबासकी मेळटा ताका प्रमोशन मेळटा आनीक चड जबाबदारी तो दिता आनीक तो धन्यसो मोगासो ह्या कुटुंबाचोच एक सांदो म्हणलें बरी जाता तशेंच मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या संवसारांत जीवन आसतनाच जर तर आमी जबाबदारेन जियेता आमी देवाच्या कुटुंबाचे सांदे जाता देवाचे मोगाचे जाता खंयचेच कश्ट नसता पिडे शिडेंत आमी भिवची गरज ना
कित्याक देव आमचे सांगात आसा, आमचे तें जावन आसा आमचें बोळ, ती जावन आसा आमची सकत. आनी नसती कितें करता, नसती साकोर बेबदेपण आनी खोटेपण, हेरांचें मन दुखोवचें, हेरांचें जिवितांत कस हाडचें असलें तो करीत जाल्यार पवित्र पुस्तक सांगता ताका लोटून हेमकोंडांत घालतात. थंय जावन आसा दांत किरलोनी आनीक तशेंच खस्त. मोगाच्या भाव भयणीनो, जर तर आमी ही शिकोवन आमच्या मतींत घट करून काडून घेता तर आमी हर एक दीस आमच्या देवाच्या उल्याक आमी तयार आसूं जाय. म्हळ्यार आमचो संबंद देवा कडेन आमी घट करचो मागण्याद्वारे आनी पवित्र पुस्तकाच्या शिकोवणे मरिपात. आनी तशेंच आमचो संबंद आमच्या कुटुंबांतय आनी पेल्यांतय आनी समाजीतय आमी वाडोवचो, सोडोवचो. आमच्या अभ्यासाचे कायदे बऱ्या तरान पाळन आनी तशेंच आमचें जिवीत कुरपे बरीत करून शेगुनाचें करून काडून घेवंक प्रयत्न करया. तो जेजू आमकां समेस्तांक ताच्या अभ्यासावांनी बरोवन दी. आमेन. Kami ayam Tuhan sungkap Bapa amca lusnara Wupun itu gayikyo Lalim marata Kulpitinya dakara Gua wundu takasu Tuka pitika Jesus Mas regesang betelmun peratam Ikamunan sudut amsik tuka erpikam Manunggi papa pun peratam Kaniku ibu nami ayam tuji sengkat Bapa amca resnara Wupun itu teityo dalam kereta Kulpitinya datara म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सरपती दरा देव बाप मानतात असलें जावन मागात. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता तें आमकां खरेपणी मेळटलें म्हणून तुवेंच तुज्याच उदार मोगान आमकां बसयलां. तर आमच्या नांवान आनी ताच्या नांवान आमी भेटयता तीं देणी दयाळपणी मानून घे म्हूण आमी मागता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याही सोवे आसो. आमचे काळजा उबारोया. आमी थी सर्वेस्परातय उबता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसोया. वयशे आमी करून खावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा, सहकणी आनी सहतय
आमी तुका दिन वसून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली, पूण क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं दयेन ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सर्गींचो सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाखाणटात. तांचे संगाती आमचे ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 बापा, खरोच तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वसून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे बसोन समर्पूंची. तेच बरी जवान जातास ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराची रगत, पातकांचे बुकसाने मेडशाक तुमचे बसोत आनी सुमेस मनशा बसोत तें वारावतलें, हे म्हज्या उडासाक करात. बावर्तसो गण पगोटोया. Sumici sumelo, sumici sumelo, sumici suciva sala, pawarta suku, ami pegerta, Jisu novian yetono. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडुणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शिवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितमेचेर विस्तरलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरोसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पजडीक मुखामळ फळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माये सांगाती भगवंत दोनमुतांनी चौकाणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्ताच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सबंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना.
आमच्या सुनंदराची आज्ञा मनान दवरून जेजून आमकां शिकयलें तें मागणें परतून आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणे पडोवन दिव नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवासकाय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सुनंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा नात्रितेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पथकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतां मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती आनी समाधान सदांच तुमचे सोबे आसूं. आमच्या माय मोगाचो गुर्तू जावन एकामेका शांती दिवया. देवाचे शिडये संसाराचे पाप करतले. मोगाळ भाव भयणीनो, हो जावन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शिडीच्या जेवणाक आपयल्ले आमी समेस्त बागी. जेजुक्रीचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येता. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका. आमेन. जीविताच्या दातारा जेजू आमच्या गोंयच्या सुगंधारा, काकुतीच्या साकुरा, राखणेच्या पाकुरा, काळजांत देव उबारा. Sasni jiw amka diuso surga rasa burun pauso untuk tu surguniso jivitincha jivitacha datara जीविताच्या दातारा जेजू आमच्या महिमेच्या सुगंधारा काकुतीच्या
कुमारा एक तळे आसा ताका हेब्रे भाशेन बेत्सादा म्हणटात. ताका 5 मंडप आसात. कुर्डे, थोंडे, आरिगार अशे म्हूण जायते पिडेस्त त्या मंडपांनी पडून आसले. 38 वर्सां पिडेन वळवळतलो एक मनीस थंय आसलो. जेजून ताका पळयलो आनी तो थंय जायतो काळ आशिल्लो गतीर आसलो देखून ताका जाणा जावन ताका म्हणालो, तुका बरो जावंक खुशी आसा? पिडेस्तान ताका जाप दिली, उबे रावया. प्रार्थया. प्रितीवान बापा, तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडचे म्हणून तुवें येवजिल्लें. ह्या तुज्या मोगाच्या येवजणे पासून हो दिन वचनेचो यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवांत आटपलेली तुजी सोडवून सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांत जिवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सस्नाक वाकानूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवे. दयकन बसात. जेजू बाळकाच्या एक भक्तिकान नवी कामां वा जॉब ऑपॉर्च्युनिटीच्या विशयांत एप्लिकेशनां आपयल्यांत सडीत विवर ही गरजेच्या भायर मुखल्यानासच्या नोटीस बोर्डार आसा, तुमी पळोवयेत. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची आशिर्वादां. सर उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. सपदीदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे ताची आशिर्वादां वतो. प्रागच्या बाळका जेजूचे नोवेन. मनशांच्या भुरग्या सांगता रावनसो म्हजो संतोश म्हणटा समी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो. 6 तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडाक गुण कर्ण वयस म्हूण नांव ताका फावो जालें. नेनेरांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हूण नाबाडलो. आतां ताच्या पवित्र बाळपणां जावन मनशांक ताच्या 6 गरजांनी तो पावता. प्रागसो जेजू बाळक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दितां. सोर आमची त्या सोमा, सोर आमच्यो गरजो, आमच्यो खासकी आनीक हेरांनी आमच्या कडेन मागोवंक सांगलां. ह्यो सोर जेजू बाळका मुखार आमी दवरया. प्रार्थया. ये बगेवन जेजू बाळका, तुजी सर पदवी आज्या पितरान उपरापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसावन देंक उखललो आसता. तुका पातयेन उलो मारतल्या सगळ्यांक दय नायक आनी तुज्या बेसावांनी बर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो त्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या शिकाव तशें आमची पत्कां बोगोस आनी आमकां दाळ्यान पडोवन दिनाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आनी देव नमान मरिये कृपेन भरले समतीचे सांगता. स्त्रियां तातूंत सदैव आनी सदैव पॉज कशी चेंजीस आनी देव सोपूत मनीस जालो. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं.
नमान मरिये कृपेन भरले समृद्धीचे संगता स्त्री त्यातून सदैव आणि सदैव पॉळची कशी चेंजेस आणि देव सोपूत मनीस चलो आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे राजम कयो तुझी कशी सरका जाता तशी संसारान जावन नमान मरिये कृपेन भरले समृद्धीचे संगता स्त्री त्यातून सदैव आणि सदैव पॉळची कशी चेंजेस आणि देव सोपूत मनीस चलो महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापा कनी पुता कनी पवित्र आत्म्या जेजू बळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बळकाक मागणे ये आज पंचायत जेजू बळका आमच्या बेजार काळजाचेर एका कुर्तीचे दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपळ आमी मागता तुजे इतले बिलमतीन बरयल्ले मोवाळ काळीस आमची मागणी स्विकासूं दी आनी इतल्या आत्रेकान मागची कृपा आमकां दिवन दी काड आमचे वेले सर कस आनी निरासपण तुजी कुमक आनी बुजवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वता आमेन. आतां आमी जेजू बळकाक अर्गां दिवया सबार तरांनी आमच्या कुटुंबाचेर ताचे बेसांव ताणें घालां आनी तशेंच आमी मागिल्ल्यो सर गरजो ताणें फावो केल्यात. ह्या घडये तसो उपकार आमी बावडया. सांगाता म्हणया ये बलदार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दया केल्या येद्या व्हड्या उपकारा खातीर आमची आज्ञा तुज्या काकुती आमी वर्णीत तूं जावन आसा आमचो देव रस्तार आनी सांबाळदार दवरता म्हाजी मरिपात तुजी भक्त सगळ्यांक विसरून दी सर तुज्या बळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कडनत्वी देवीक मजत जोडून दीत स्तुती आनी महिमा जावन तुका बळका जेजू आमेन. जेजू समी जेजू क्रिस्त तुमचे समेर रावो आनी तुमचें संरक्षण करून तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट बरो तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या समे जियेतान राज करता ससनाच्या ससनाक. Raja Jesu berkama kerta lagi ani puistam sendi sedia mai mami tuji bernita tuji beri cium ada mata Jesu bakal kara Giblan waran itu sama Maya mukan cium pece besar Diam takut pece besar Jesu berkata Giblan waran itu sama Maya mukan Dikur pece besar Diam takut pece besar Mukhar putra soe Angkuat Buria Shirwati Angkuat सचे शुभे निवार आमकां आमचे देवा आमच्या अंतस्मरणांतले पापाचे पुताचे